ಹುನ ಹುನ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಮ್ಮೋಡ್ ಖೆಲ್ಲಿವೆ ಪುರಾ ಜನನು ಪತ್ರೋಡ ಶಿದಕೋನು ಲಾಯ್ಕೊನ್ ಖಾವ್ನು ಅತ್ ಕಡೆ ರೀ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಮ್ಮೋಡು ಖರಾಬಾತ್ लायक कॉफी की टी कितली जन टी पिताची कितली जन कॉफी आमगेले क्लब मेंबर्स उणे आसाची आमगेले हे मस्त पुरा कार्यक्रम चलता आसा आयज हे कार्यक्रम तो एस्पेशली सेंचुरी संगीतोत्सव पुतूर नरसिंहनायक मामान कंची कंची पद सांगका कोण सांगका कसन ताजी बॅकग्राऊंड प्रत्येक वय आसा जाल्यार प्रत्येक सॉंगा बॅकग्राऊंड सांगता गेल्यार आज 12 घंटे हंगाची जेवण जेवण फांतेर कडेन तांणी पिवन वचची म्हूण सांगता जाता जेवण आमी कट शॉर्ट करता आसाची तशी आयज एक दीस रज वय मस्त क्वालिटेटिव जेवण काणू कसं सिक्केतवे आमी कसं उडगास कोण घेतवे कसं एक नवीन जेवण कोळेतवे म्हणजे एक युटिलायज कोण घेवचे यूज कोण घेवचे एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळा एक कसं गोतोसवे हळे चिगुरू ಹೊಸ ಚಿಗುರು हळे ಬೇರು तशी आमगेले संप्रदाय कसं असते ताजे पुरा रितीचे आमगेले कवीन बरयले आमगेले कोंकणी समाजाचे कवीन गेले भावगिता दास साहित्य संतान बरयले तसं त्या पुरा आमगेले परंपरे त्या दवरून घेवन ताजी ಒಟ್ಟು आत्ताचे जललेख चित्रसंगीत हें पुरा ಒಟ್ಟು मेळणे कार्यक्रम प्लस स्टँडअप कॉमेडी आमगेले जयदीपान कितले चेंज करून उलयले आतां आमी अनेक सेगमेंटा वचा आनीचे खंयचेय तुमी मिस करूं नजे इताक म्हळ्यार आनी स्वल्प फिल्म पद आसा पोरणे सिनेमाच पुरा कन्नड हिंदी तेजेच तरी तुमकां एक भारी चंद एक 30-35 निमिषाचे एक भरतनाट्य आसा तें मात्र मिस करूं घेवं नाका ती भावयामी रघुरामम म्हणून परमात्मान अवतार घेतिले अयोध्येत थंय कोणू युद्ध कांडताय अयोध्या कांड तो कोणू युद्ध कांडताय त्या दोग चेडू समृद्धी भट्ट आनी शरदी भट्ट इतली चेंद करून नृत्य करतात त्या पळयनातील वचूं नकात कोणें त्या पळयनातील तुमी वतात म्हूण जाल्यार तुमकां दोनूय मिस जाता एक तेवय मिस जाता ताजे मागीर वयले एक बेस्ट जेवणय मिस जाता कोळंबे जेवण कसं केल्ला म्हणून गोत ना म्हाका त्या पुरो सस्पेन्स दवरतात बट चांग आसता आमगेले काशी मठात खंयचेय इताक म्हळ्यार त्या पुरो ताका एक बॅकींग आसता पै मामान केन्नाय सांगोच बेस्ट जावं काम तशें ताणें बेस्ट करूं प्रयत्न करतात आतां एक काम करूया विथ बेस्ट म्युझिशियन्स आणि बेस्ट सिंगर्स आयच्या कार्यक्रमांत आता फिल्मा सॉंग्स आणि मी स्टार्ट करता फर्स्ट आमी कर्नाटका जन्म घेतला आमी कर्नाटका जन्म घेतरी कर्नाटका बग्गे आमकां अभिमान जावका स्वाभिमान जावका मोग जावका तसलें हें गंधद गुडीचें पद म्हणुया आमी आमगेले आशिश कामत तुमगेले मुखार येता म्हणची पद नावाडुव नुडिये ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಆಶೀಶ್ ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂದದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂದದ ಗುಡಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಆಹಾ 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 ಆಹಾ
ಸರಸ್ವತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಅಹಹಾ ಓಹೋ ಆ ಓ. ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಡಿ ಭೂಬನದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಓಲಾಡಿ ಚೆಲುವಿನ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದಳು ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಇದು ಯಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ ಈ ಕಂಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೋ ಅಹಹಾ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಅಂದದ ಗುಡಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚೆಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಅಹಹಾ 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 ಅಹಹಾ. ಚಿಮ್ಮುತ ಓಡಿವೆ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕುಣಿದಾಡುತ್ತ ನಲಿದಿವೆ ನವಿಲುಗಳು. ಮುಗಿಲನು ಚುಂಬಿಸೋ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತ ನಿಂತ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರೆ ಬಾನಾಡಿಗಳು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಹೊನಲು, ಇದು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಲೋಕವೋ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಕವೋ ಅಹಹಾ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ ಚೆಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಅಂದದ ಗುಡಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚೆಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಅಹಹಾ 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 ಓಹೋ 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 ಓಹೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आशिष कामताल तुम्ही पद ऐकलंय. एक दृष्टीरी आमगेले वॉइस ऑफ GSBचे गायक हो. पैमामाले स्पॉन्सरिंगाचे वॉइस ऑफ GSB पैमामाले ತಂಗೆಲೇಚಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗಾಚೆ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಇಟ್ಲಿ ಚೆಂದ ಕೋ ನಮಗೆಲೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲಿ ಚೆಂದ ಪದ ಪ್ರಸ್ತುತ केला. मस्त थँक्स आशिष, देव बरे करो. इता म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें कशें म्हळ्यार काल राती आमगेले आशिशांनी विनायक पै हांणी दोगान स्टुडियो बूक करून थंय वचून प्रॅक्टीस केला. त्या कमिटमेंट आमगेले एक कार्यक्रम चंद जावका तशी न्हय, जावची ताई सोडूनच आमी आमगेले प्रामाणीकता केन्नाय आमकां रिजल्ट दिता म्हळ्यार आशिश आलायचे गायन इतले खोशी जाले. आतां मुखार वयल गायनाक हांव आपयता आमगेले मोगाच मूडजे गुरुदत्त प्रभू. हांणी सत्ते पे सत्ता सिनेमाचे दिल भर मुझे कब तक म्हळ्यार R.D. बर्मन आले एक श्रेष्ठ संगीताचे पद आतां प्रेझेंट करता ती.
ला 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 दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरे परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरे परछाइयों में दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिल से मिलेगा जो दिल चमकने लगोगे तुम मेरे बाहों में आके बहकने लगोगे दिल से मिलेगा जो दिल सो महकने लगोगे तुम मेरे बाहों में आके बहकने लगोगे होश खो जाएगा प्यार हो जाएगा दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे पल में पिघल जाओगे कि पल में पिघल जाओगे थैंक यू वेरी मच गुरुमाण कसले सिक्रेट कसले इटले चंद म्हणू का कारण कसं म्हाका एक सांगताय हांव शिकून घेता फिल्म सॉंग्स कशे म्हणू येता म्हणून भजन भावगीत पुरो म्हणता हांव तूं म्हाका आनीक नर्वस करता आनी एक पद्य मी गेले हां हें कसं म्हळ्यार फुडलें एक 70साचे लव एक्सप्रेस कोर्टचे एक नंबर विधान ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ भिवून दिल भर में मेरे बिश्टा न्हू चेल्ल्याक आनीक हांव नेक्स्ट एक सॉंग सांगचें आतां हें सान म्हळ्यार 60 सांतू ताणें रिक्वेस्ट कोरचें रोडचें तशी विंगड म्हळ्यार रोणू प्रीती मागचे भीक वय तशी प्रीती भीक मागचे वय रोणू हें रोणू न्हय हें ಸ್ವಲ್ಪ फोर्स सारी
तशी जाल्यार मितीन हे फोर्स म्हळ्यार आतां नेक्स्ट तूं विंगड एक्सप्रेशनार म्हणटा फायन थँक्यू व्हेरी मच. समाजाचे मस्त ॲक्टिविटीज आणि तूं ॲक्टिव्ह जावन आसूचे गुरुदत्त प्रमाम आज तुमगेले एक अनेक टॅलंट आमकां कळ्ळे मस्त लायकोन पळत सांगला आतां आमगेले नेक्स्ट सॉंग अनंत नागाक फर्स्ट फिल्म हिट जालें हें एक आनी ह्या सिनेमान तूं इलयराजा म्युजीक डिरेक्टर म्हूण आमकां तसो जाल्यार गिटार प्ले करता ह्या सिनेमाचे म्युजीक डिरेक्टर राजन नागेंद्र कंचे सिनेमा अशें पुरो दारी मोणगे न्हू त्या टायटलांत तसं बयलू दारी इज द रायट आन्सर आतां बानल्लो नीने हें पळत सांगचें येता सची डॉक्टर शिवानी नायक. ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ. ಹೂವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊಗವನ್ನು ಕಂಡೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೂನಗೆಯ ಕಂಡೆ ನಗುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಂಡೆ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಲವನ್ನು ಕಂಡೆ ಒಲವಿಂದ ಬಾಳ ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡೆ ಮುಗಿಲಲ್ಲು ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲು ನೀನೇ ಮುಗಿಲಲ್ಲು ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲು ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ. ट्रेनिंग कोणाले जो आतां आमगेले नेक्स्ट सॉंग कहीं दूर जब दिन खंयच्या फिल्माचे कितली जाणां हे एवरग्रीन सॉंग लिस्टांत आसा आनंद सिनेमा पद आशीष कामत सांगता सची. कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं
दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी सी उलझन बेरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुड़ाना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप ही दूर जब दिन। थैंक यू सो मच। ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆಶೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆ ಧ್ವನಿ आशीष ಆನಂದ್. हे म्युझिक डायरेक्टर कोण गोतस की? सलील चौधरी. हां हांव इथं सांगता म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನಲಂತೂ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಕೆಲವು स्पेशालिटीज हागेलंतू एक स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार ताणें यूज करचे तसले क्रोमॅटीक नोट्स म्हळ्यार आतां दोन निशाद दोन्ही मध्यम दोन्ही दैवत लागीं लागीं आशिल्ले स्वर यूज करची एक दोन्हीचे पिच चेंजिंग ते कोणेय करनात. तसले एक अद्भुत जाल्लो एक कंपोजर सलील चौधरी. पिच चेंज बट पिच चेंज जाल्यार कोणाकय कळना.
दॅट इज द ब्युटी ऑफ सलील चौधरीस. ताजे खातीर तांकां आमी उडक आसकोन घेवं कांय तामण म्हळ्यार हें संगीत प्रिय हांकां पुरा मस्त दिवन चमकलचे तांणी आमी त्या विसरू नजे. तशी ताजे खातीर मस्त छंद जाला, मस्त छंद जाला. निखिता आतां खंयची म्हणुया, कोणा करेन म्हणुया, कसं पद म्हणुया, कन्नड म्हणुया की हिंदी म्हणुया? कन्नड ड्युएट सॉंग असल्यार मस्त लायक आसता आनी रियल लायफान तान बमून बायल जावन असल्यार आनीक लायक आसता. वंडरफुल वंडरफुल. कोण आसा सांगा? डॉक्टर शिवानी नायक आनी तिगे बमून डॉक्टर सुहास मुरली. खंयची पद अशें पुरो डॉक्टर राजकुमार, कल्पना आनी मंजुळा ॲक्ट केलेलो सिनेमा ते रिलीज जाल्यार मागीर हिट जाला फिल्म. ಎರಡು ಕನಸು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ. ಓವರ್ ಟು ಯು. ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರು ನೀ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿರಹವನು ನಾ ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ. ಸಾಗರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಂಡು ಉಕ್ಕುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ದಿನವೇ ಹೊಮ್ಮಿತು ಪ್ರೀತಿ. ಓಹೋ ನೀ ಕಡಲಾದರೆ ನಾನದಿಯಾಗುವೆ, ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ ಸೇರುವೆ ಸೇರುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ. ನೀ ಹೂವಾದರೆ ನಾನು ಪರಿಮಳವಾಗಿ ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನೊಡಲನ್ನು ಬಲು ಹಿತವಾಗಿ. ಓಹೋ ನೀ ಮುಗಿಲಾದರೆ ನಾನವಿಲಾಗುವೆ, ತೇಲುವೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಹಾಡುವೆ ಕುಣಿಯುವೆ ನಲಿಯುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ. ಸಾವಿರ ಜನುಮವೇ ಬರಲಿ ಬೇಡುವುದೊಂದೇ, ನನ್ನವಳಾಗಿರು ನೀನು ಎನ್ನುವುದೊಂದೇ. ಓಹೋ ನೀನಿರುವುದಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಈಗರೆ ನಾನಿನ್ನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಬಾಳುವೆ ಬಾಳುವೆ ಬಾಳುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದೂ ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಮಾವ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಅಂತ. नेक्स्ट आमगे लाइक ब्यूटीफुल सॉन्ग मस्त पुढे राजकुमार जो राज कपूर जो दोग जन टैलेंटेड इन देयर ओन वेज. मेरा नाम जोकर सिनेमा दखून जाने कहाँ गए ओ दिन शंकर जय किशन तंगेले म्यूजिक डायरेक्शन अत पद सांगता सचिव विनायक पै. हें पद अंतू एक हॉट विचार कसं म्हण म्हळ्यार हें सिनेमा येतना राज कपुरान कितलिकी तेदनाच कितलिकी लक्ष तागेले ताणें जिवनांत पुरा घडलेलं घालून हें सिनेमा केला. हांवें ता सांगता म्हण म्हळ्यार ताणें एक रजत परदेर हाडलेलें एक कलाविदाल जीवन कशें आसता म्हूण. कलाविदाल जीवन कसले कश्ट आसा ताका घरांतू घरल्यागी रान्नी उज्ज करूं दुड्ड आसकी ना की गोतना जाल्यार ताणें वेदिकेर येतना तागेले पुरा दुख्ख कसलीय एक मन बेजार आसताली पुरा सायडा दवरनू एक खुशी पद म्हणका जाल्यार त्या खुशेर म्हणका जेनाक तागेले दुखी कळूनच म्हणलेले एक अद्भुत एक विचार. प्रत्येक कलाविदा गोत कितलीकी वेळा तांगेला हावस्की बापूस्की हॉस्पिटलां आसता ती तांणी वेदिकेर आसता ती. हे म्हगेले अनुभव वय. हांव 3 दीस मस्त कडेन कार्यक्रमां वचचें आशिल्लें. कार घेवन वता आशिल्लो म्हगेले पुरा वाद्यकारांक घेवन. म्हगेलो हावस हॉस्पिटलां आसा तिका एक नमुन्याचे कोमा स्टेज केन्ना कसो जाता म्हणून गोतना. सादारण घंटे एक वेळा तेन्ना पुरा मोबायल ना वाट्टे वाटेर खंय पुरा बूथ मेळटा टेलिफोन थंय तकून कॉल करून भायले रावलोच कशी आसा म्हणल्यार तितली टेंशन. जाल्यार वेदिकेर बसतर तें कसं लयना जाल्यार संगीत की कैली की त्या विसरून केवल कैली मात्र दिवच्याक शक्ती दिता म्हणलें एक दिव्य संदेश हें पदात आसा. जाने कहाँ गये वो दिन कहते थे तेरी राह में. राज कपूर आले अद्भुत सिनेमा मेरा नाम जोकर. शंकर जयकिशन आले अद्भुत संगीत अद्भुत गायन. आतां आमगेले मुखारी विनायक पै. जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे. जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे. चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे.
जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम छाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ का साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम छाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। इस दिल के आशिया में अब उनके ख्याल रह गए, इस दिल के आशिया में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम छाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू। विनायक कसल सीक्रेट है इतले चंद कोण म्हणला तू पुरा तूच इन्स्पिरेशन आमकां केन्नाय ना भारी चंद मुकेश लोडगा साडले थँक यू फॉर दॅट तुम्ही इन्स्पिरेशन म्हणून सांगला हे इन्स्पिरेशन म्हणून सांगतना लॉंग बॅक 1990s 80s ह्या समयारी सुमार पुरा सिनेमा आमी कसन पळयता आशिल्ली सगळे फॅमिली वचून घेवन पळयता आशिल्लीची म्हाका सान आसतना उडगाच असं आ नम्मा पुरा जणे वचून घेवन फॅमिली उठू बैसून फिल्म पळोवचे रडची की हासची की ते कसं की फॅमिली कमिटमेंट आसता आशिल्लें ते सिनेमा पळोवका म्हणचे ते जोडटू सिनेमा तसोच मेसेज वय तशी आसता आशिल्लें खंयचे एक रिलेशनशीप एक बॉन्डिंग म्हणटना ते कमिटमेंट खंयची लेवला आसका म्हणचे हे पदन तुमी आयकताची आकाशवे बीलेली मेले न्यायवे देವರು सिनेमा दखून राजन नागेंद्र त्या डिकेडांतू रूल केलेले म्युझिक डिरेक्टर तांगेले म्युझिक डिरेक्शन आयलें हे पद आशिष कामत तुमगेले हत्र सांगता आसा
ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನು, ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು. ನೀನಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ, ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನು. ಹೆದರಿಕೆಯ ನೋಟಬೇಕೆ, ಒಡನಾಡಿ ನಾನಿರುವೆ. ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜತೆಗೂಡಿ ನಾ ಬರುವೆ. ಕಲ್ಲಿರಲಿ ಮುಳ್ಳೇ ಇರಲಿ ನಾ ಮೊದಲು ಮುನ್ನಡೆವೆ. ನೀ ನಡಿಯ ಇಡುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಲವಿನ ಹೂಹಾಸುವೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಈ ಭಾಷೆಗೆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನಾದರೂ ನನ್ನ ನಂಬಿನಗೆಯ ಚೆಲ್ಲು ಚೆಲುವೆ. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನು, ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು. ಹಸೆಮಣೆಯು ನಮಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಂತ ತಾಣವು. ತೂಗಾಡುವ ಹಸಿರೆಲೆ ಶುಭ ಕೋರುವ ತೋರಣವು. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗಾನ ಮಂಗಳಕರನಾದವು. ಈ ನದಿಯ ಕಲರವವೇ ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷವು. ಸಪ್ತಪದಿ ನಡೆಯಾಯ್ತು, ಸಂಜೆ ರಂಗು ಆರತಿಯಾಯ್ತು. ಇಂದೀಗ ಎರಡೂ ಜೀವ ಬೆರೆತು ಸ್ವರ್ಗವಾಯ್ತು. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನು, ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು. ನೀನಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ, ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ. ಆಹಾ ಲಾ 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 ಲಾ. वाव, मस्त चेंज झालं आशिष, मस्त चेंज झालं. PB श्रीनिवासाला उडगा सायले मस्त. इताक म्हूण म्हळ्यार म्हाका एक गायक हांगेले पर्टिक्युलरली कन्नड आयकतना तांगेले पुरा संपर्क आशिल्लो मितीन. तांगेले मस्त उडगास येता. ಕೆಲವು नातिले गायकान PB श्रीनिवास तसले पुरा येतना मन आयकना मनाचे कसं की एक लूज करून घेतिले. SP बालसुब्रमण्यम इटलेक मोग आशिल्लो म्हगेले ಬಗ್ಗೆ. तेदना आतां तांणी नाती म्हणटाना तांगेले पद आनी येतना मन आयकना मनाचे पळय कसं की आमकां एक आतां ना आमगेले ಒಟ್ಟು म्हळ्यार एक भावना. आतां तुमगेले मुखार एक चंद मराठी सिनेमा पद, मराठी सिनेमा पद आतांचे 2 वर्सां फुडल्या इताक हें पद तुमगेले मुखार प्रस्तुत करता असं म्हूण म्हळ्यार सामान्य जावन पुरा भाशेचे एक प्रकाराचे संगीताचे सिनेमा संगीतांतू मस्त व्यत्यास जाला आजिकाली. पुरा साहित्यिकी संगीतकी पुरा एक नमनेचे ग्लोबल म्युजिकाचे हाक वचून आमगेले खंयकी एक आशिल्लें एक चंद माधुर्य उण जालेलांतू मराठी, बेंगॉली आनी मलयाळम हे तिनी भाशेचेन तांगेले ते एक जागेचे कसं एक संगीताचे सौंदर्य आसा ते वायट जायना नातील म्हणके पळोवन तांणी मुखार शिरलेलो आसा. तसले एक अद्भुत गीता तुमगेले मुखार आतां प्रस्तुत करता
शिवानी नायक आणि हे मूलतः सांगितले श्रेया घोषालानं. वय सो वय. हॅव आयकूच आमके एक चान्स आजी. वय आणि वेड म्हणल फिल्माचे आणि हाजे संगीत आणि साहित्य अतुल आणि अजय हांनी केला. अर्पण तुला समर्पण घरात घरपण मी आज पाहिले ती पाहिले ऋणानुबंधात गीत गंधात मी आनंदात आज गायले मी गायले तिसवाटे वेगळा अनलागे काळला हे वेडी मन माझे परतेच भाले सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना कसे असे सुर जुळले सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना कसे असे सुर जुळले मन जुळले अंतरंगाने देहांगाने स्पर्श केला न वाटे स्वर्ग चलाना हाताला स्वप्न जे होते पूर्ण ते झाले मुक्त जे होते आता बंधन आले नात्याला वचनाचे अर्थ मी बंधन हे सार्थ मी हरिधारी समझून संपूर्ण पाली सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना कसे असे सुर जुळले सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना कसे असे सुर जुळले मन जुळले प्रार्थना होती सात जन्माची भाग्य हे जन्मोजन्मी पूर्ण घ्यावे नात्याला पूर्तता झाली सोन पायाने आज सौभाग्याचे क्षण आले माझ्या वाट्याला जन्माचे बंध
है प्रीतीचे गंध है तू एका गजराने के साथ माली सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना तसे असे सुर झुळले सुर झुळले मन झुळले ब्युटिफुली सांग आज ही आमगेल मटक श्रेया घोषाल डॉक्टर शिवानी नायकाची कशी आशिल्लें पद सुपर मस्त अप्रूप हे सॉंग्स आम्ही आज सेंचुरी संगीतोत्सवांत दितासाची मस्त वस्त जाल्ले म्हणून सांगून आसूचे आनी तशीची तवळी नायक मामान सांगले म्हणकीची मराठी सॉंग अशें पुरो मल्याळम अशें पुरो खंयचेय पद जाल्यार भाई क्लासीक एपिक म्हणून एक इतली पद आमगेल्या मना भितर केन्नाय आसता आता हे लिरिक्स उडकास ना जाल्यार वैशिवानीन सांगिल्लें आमकां बट डेफिनेटली हे म्युजीक आनी तिगे वॉयस आमगेल्या मनांत आसता ब्युटिफुली सांग एक वेळा जोर जावन आमी क्लॅप मारून न्हू पुरा जन म्युजिशियन्साक इनफॅक्ट आमी मोटिवेट करता मोटिवेशन जावका म्हूण ना तेन दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड बट आनीके लायक जावन खुशेर सांगता म्हूण घेवन जाल्यार चिके चड क्लॅप्स जावका तशीच आतां रेरेस्ट एवरग्रीन सॉंग्स एवरग्रीन मुवीज तसलेय सॉंग्स पिक केला जाल्यार मस्त टायम जालें आयकून हांव हें आयकून पद तेरी आंखों के सिवा चिराग सिनेमा दकोनु मजरू सुल्तानपुरी इज द लिरिसिस्ट मदन मोहन म्यूजिक डायरेक्टर विनायक पाई आज ही आमगेले सिंगर हैं पदाका तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में क्या है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में क्या है पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए के मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए ये उठे सुबह चले ये छुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है हो इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है ये उठे सुबह चले
ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में क्या है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾವ್. आयज द इंडेक्स ऑफ अ माइंड म्हूण सांगताची आमगेले दोळ पळयल्यार मनीस खुशेर आसकी बेजारूर आसकी म्हूण कळटाय. जाल्यार खुशेर आसचें एक मस्त कारण आसा, तशीची कशी बाब मस्त बेजार जाल्यार हांव खुशी जावच कशी म्हूण आलोचन करता आसल्यार भौशः हेंचे देवल वंडरफूल क्रिएशन म्युजीक. खंयचें आमगे फेवरेट सॉंग आयकून कळ्ळें कितलेय बेजार असो तोंडान ते एक स्मायल येवन येता. तसले तो आतां तसले सुमार पुरा पद आमी सांगता आसाची. निकिता, आता मी मराठी ऐकलंय वय वय Right. त्यात जे एक व्हरायटी विंगड त्या सिंगींग मस्त कष्ट आसा त्या पदाचे. त्या आवतावळी सांगल्या कसं म्हणून एक परंपरेचे संगीत, त्या परंपरे संगीत वरून घेवन आतां संगीत आवटू मेळोवन ताची पुरा रितीचे कशी क्लिश्ट जाल्ले स्वर पुरा घालतना म्हणजे कष्ट आसा. एक परंपरागत राग आधारित कोर्न तांतू शास्त्रीय संगीताचे पुरा चंदाय हाणू लाईट म्युझिकाचे चंदाय दवरून घेवन करचेच पळय ते अनेक चंदा हां त्या चंदाई आमगेले कन्नडात विजय भास्करान केलेलो आसा. ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಸಿನಿಮಾಂತೂ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲನ एक काव्य रजत परदे वयर बरयलें. एक काव्य बरयलें. पुट्टण कणगाल तो कसो डायरेक्टर म्हणून म्हळ्यार एक फिल्म डायरेक्टर न्हय. रायटिंग पोएट्री ऑन सेल्युलॉइड स्क्रीन इज पुट्टण कणगाल. व्हेरी ट्रू. तुम्ही ओपता म्हणल्यार तागेले सिनेमा पुरा तसले तसल सिनेमा तो ताका मॅक्झिमम म्युजीक दिलें म्हळ्यार विजय भास्कर. तो विजय भास्कर म्हगेले कंपोजींग म्हाका शिकयलें तसल गुरू कशी कंपोज करता खंयची कंपोज करतना कसल करून जे म्हणून म्हाका शिकयलें तसल गुरू म्हाका. तसल म्हगेले कंपोजींग गुरून शिकयले एक विचारांत तागेले कंपोजिंगा पद म्हगेले धुवे करेन डॉक्टर शिवानी नायक गगनवू ಎಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲೋ आता तिगेल करेन म्हणूया जायना हांवें ಖಂಡಿತ. आनी ताजे वयरी एक्चुअली हे पद शूट जाल्ले ಗೆಜ್ಜೆ पूजे कंप्लीट सिनेमा शूटिंग जत्तर काय नुतूची आरन जयगोपाल मामू म्हळ्यार द लिरिसिस्ट एक्झॅक्टली रापून घेवन अशी बाल्कनीन तूं आकाश भूंय पळयता आशिल्लें एक लायन मात आयली काय अरे म्हाका एक पद येता सर म्हाका एक साहित्य मेळ्ळें कुठले कसन केले ताणें म्युजीक डिरेक्टराक कॉल करून घेवन सांगलें पळ रे मरे म्हाका अशी पद आयली मनांत तूं ह्या फिल्माक गेल्यार डेफिनेटली हिट जाता म्हणलें काय. ताका स्टार्ट म्हळ्ळें काय पळय आतां पुरा जायना शूटिंग पुरा जाल्ला डायरेक्टरान ओपूच मस्त कश्ट आसा प्रोड्युसरान हातपाय धरची कोणे जायना पळोवया एक डायरेक्टराक ताणें फोन केले म्युजीक डायरेक्टरान सांगलें काय तूं एक लिरिक्स हाका ट्यून घाली ट्यून जाल्यार कडेर पळोवया म्हणून कडेर ह्या साहित्याक ट्यून घाले कडेरी आमगेले प्रोड्युसर शिवम म्हूण घेवन हे ಗೆಜ್ಜೆ पूजे सिनेमाचे निर्मापक ताका सांगून घेवन पळय हे पद घाल्ल्यार डेफिनेटली हिट जाता म्हणून आज एक वय ಗೆಜ್ಜೆ पूजेचे शिवानीन सांगची पद बदलची आमगेल पुराजन मनांत आसूचे फिल्म शूटिंग जातरी वपास एक सीन हे शूट करून 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड केला काय. ಗಗನವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಯೇನ ಎನಗೆ ನೀಡಿದ ವಚನವ ಕೇಳಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೇನ ಗಗನವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಯೇನ.
ನೂತನ ಜಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು, ಮನವನು ಕವಿದ ತೆರೆಯು ಸರಿಯಿತು. ನೂತನ ಜಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು, ಮನವನು ಕವಿದ ತೆರೆಯು ಸರಿಯಿತು. ಕಂಗಳು ಒಲವಿನ ಕಥೆಯ ಬರೆಯಿತು, ಕಾಲ್ಗಳು ಹರುಷದಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು. ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಗಗನವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಯೇನೋ, ನಿನಗೆ ನೀಡಿದ ವಚನವ ಕೇಳಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆನಾ. ಗಗನವು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಯೇನೋ. ಪ್ರೇಮ ವಸಂತದ ರಾಗವು ಮಿಡಿಯಿತು, ಆಶಾಗಾನದ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡಿತು. ನವಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿಯು ಬೆಳಗಿತು, ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಮನ ನಲಿ ನಲಿದಾಡಿತು. ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಗಗನವು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಯೇನೋ, ನಿನಗೆ ನೀಡಿದ ವಚನವ ಕೇಳಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆನಾ. ಗಗನವು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಯೇನೋ. शिवानी, यू मेड माय डे. इताक म्हूण म्हळ्यार मेगेल चेडू म्हणून सांगची न्हय, हें पद म्हणून मस्त कश्टस ताजे खातीर सांगिल्लें. आनी कसं म्हूण म्हळ्यार मेगेले ही धुव जावो म्हालगड धुव जावो, एक स्टेजार वचूं म्हूण जाल्यार एक एक पद म्हाका 15-20 वेळा म्हणून दाखयतात तांणी. ओके म्हणून जेव चिताय तांकां स्टेजाक नॉट अलावड. इताक तांणी मेगेल चेडू तांणी चंद कोण म्हणका तांकां चान्स आमी दिवची न्हय, तांगेल चान्स तांणी अर्न करता. इता म्हळ्यार तांगेल बापसून अर्न केला स्थान, खंयचें स्थान सुलभेर मेळूं नज. तशी यू मेड माय डे. थँक्यू चेडा. गुरुमाम तूं तावळ म्हणलें न्हू कसं की एक निमगून प्रिती घेवचें म्हणून. आतां शंकर जयकिशनान कशी एक पळय मागून एहसान तेरा होगा म्हणून कशी त्या एक म्हाका एक म्हणून दाखय, हांव एक एन्जॉय करया म्हणून. म्हाका 60 इसवींतनी पुरा तशी रोवण आनी अभ्यास ना. आमी कसं असल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಚೆ जाल्यार आतां पद म्हणटा तें म्हळ्यार सिनेमा पद म्हणटना म्हणटल्यान कॅरेक्टर जावका. सिनेमा पद म्हणटना कोण पद म्हणटा पळय ताणें कॅरेक्टर जावका, कॅरेक्टर जावन ताणें म्हणका. ताजे खातीर प्लेबॅक सिंगींग म्हणची याद आशिल्लो पळय. तागेले लिप आनी तागेले तोंडार मात्र फेस, बट वॉयसारी एक्सप्रेशन आनी ते कॅरेक्टर्स पळय ते सिंगर पळय. हांवें आतां शंकर जयकिशनालय अद्भुत संगीताचें एक पद एहसान तेरा होगा मुझ पर. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव रहने दो. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे,
पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया हो, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, ओ बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिठा दो, चाहे बना दो चाहे मिठा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेंगे खाके सनम ए दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है ओ कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू वेरी मच। ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. थँक यू नायक माम, युअर ब्लेसिंग्स आणि भारी चंद्रला कसं म्हण म्हणारी तुका दोन्ही पद्धतीने म्हणून दिसतात, कसं करूचे टाईम ना नेक्स्ट टाईम आम्ही चेड पद म्हणूया आणि काही ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट पद देऊया तुका. नाही मै देऊ का नव्हे गुरुमामा ಸ್ವಲ್ಪ नाही मै पै माम ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट पद गुरुमामा काही तर म्हणा ताका पुरा कसल कष्ट असता रे तो काय ना बा करूया म्हणता मला चातुर्मासा वेळा म्हाका कळला ताय कसं प्रभमाम अशें म्हणटा शिरता मला आमगे डिपार्टमेंटात तितले हेल्प केलेले आमगे गुरुमाम कसं असल्यार आमगेले अध्यक्ष दयानंद पै मामाले सपोर्ट ना जाल्यार कसले जायनाशिल्लें. हांव कसं सांगल्यार जायत रे मुखार सी तुमी सांगता आशिल्लो आनी तुवें म्हाका भारी एक नंबरान सपोर्ट केला. आमगेले ते चातुर्मासाचे एक भारी चंदाय रितीन जेवता तुगेले एक मस्त तांत एक योगदान आसा म्हण हांव सांगता आसा. मस्त थँक्स तुका, म्हाका तूं एप्रिशिएट केलें म्हळ्यार तुगेले तसो एक सिंगर तूं एक आमगेल मध्यन तोसच्या पुरात नरसिंह नायक मामू बट कितली महान म्हळ्यार हांव संगीता लोकांत हांवें कला जगतांत हांव एक्टीव जावन आसा. आमकां कळटा पुतूर नरसिंह नायक मामालें कसं तागेलें एक कॅपॅसिटी कसलें कसं नांव आसा म्हणून भोवशा आमकां तें आमी पळोवन आमकां हित्तला गिडा मद्दला म्हूण सांगताची. बट पुतूर नरसिंह नायक मामालें एक कन्नडांत आमगेले कन्नड संगीत जगतांत तागेल नांव भोवशा आमची गेल्यांक एक गर्वा विशय दवरून जोर क्लॅप मारून तसल एक मनशान म्हाका तूं लायक म्हणल्यार म्हाका ताज्या पयशी चड कसं हांव एक संगीतकार न्हय. हांव ताका ताणेच म्हाका फोन करून तूं 2 पद्य सांग का म्हूण तूं कशी सांगलें म्हणटा तूं सांग म्हणालो. तशी म्हाका एक एनकरेज करून हें तुमगेल्या एद्राक संगीत एक सांगचें एक अवकाश दिला तुमकां पुरा जाणांक चंदकोन आयकल्यान तुमी. थँक्यू वेरी मच थँक्यू नायक माम. करी केरी येरी मेले मरू करी करू मरी. नमस्कार. हां पळय हांव म्हणटना इतली भिल्लो तूं हें करेक्ट फुल्ल पद म्हणलें म्हणून जाल्यार कशें जायत न्हय माय
हें एस पी बालसुब्रमण्यान म्हळें जाल्यार हें चिपद एक फिमेल वॉयसार म्हळ्यार कशी नाही म्हणे कितें आमगेलंतूची मस्त लायक सिंगर एकली आसा वय वय दीप्ती प्रभू वय PUC जावन BCom वाजयता आसा उप्पीन अंगडी दोकून आयल्या आज आमगेल कार्यक्रमाक तवळ दोकून तुमी प्रोग्राम पळयता आसतरी मस्त चंद चंद पद तिणें सांगिल्लो आसा भारी चंद म्हणचे तसं एक गायकी आनी तितले चंद संस्कार हिक्का हिगेला धन्याक तांगेला उसबाबसून दिला मस्त चांगचेर डोन दोगे तशी दीप्ती आतां तुमगेले मुखारी तरीकेरे येरी मेले मुरू करी कुरी मारी तरीकेरे येरी मेले मुरू करी कुरी मारी एक लायक चंद टंग पद ट्विस्टर वय टंग ट्विस्टर यमा ತರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕೂರಿ ಮರಿ ತರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕೂರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಹಾಯಾಗಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ತರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕೂರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಹಾಯಾಗಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ತರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಹಾಯಾಗಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು 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 ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿದ ಗೊಬ್ಬಿದ ಗಬ್ಬತ್ತೋಳ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿದ ಗೊಬ್ಬಿದ ಗಬ್ಬತ್ತೋಳ ಕೂರಿ ನೋಡಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಕಾಯ್ತಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಪ್ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಾಲಗಿಲ ಸೆಟಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರೋ ಹೊಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಸೀನು ಬಂದು ಕಾಲು ಜಾರಿ ತೋಳ ಕೆಳ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಮರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತರಿಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತರಿಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತರಿಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತರಿಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಹಾಯಾಗಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು 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 ಮೋಡದ ಮಧ್ಯೆ ಗುಡುಗೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಗೋ ಹಾಗೆ ಮೋಡದ ಮಧ್ಯೆ ಗುಡುಗೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಗೋ ಹಾಗೆ ಜೋರ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೀರಿಂದ ಈಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ತೋಳ ತಿನ್ನೋಕಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಯಿ ನುಗ್ಗಿತ್ತು ಸಿಂಹ ತೋಳ ತೋಳ ಸಿಂಹ ತೋಳ ತೋಳ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ
ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ತಾಳೆ ಸಿಂಹ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ತೋಳ ಓಡ್ ಹೋಯ್ತು ಸಿಂಹ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮಾರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಹಾಯಾಗಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಪನಿ ಪ ಮಗ ಮಗ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಮ ಸ ಸ ಗ ಸ ನಿ ಸ 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 ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಆ ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು तू पद कशी मला म्हणावं सांगता नाका नव्हे हे क्लॅप्स पळयला कळना न्ही हे उपिन अंगडी तकून आयल्याक सार्थक जालें ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕುರಿಮರಿ ತರೀಕೆರೆ ದಕ್ಕೂನ येईल की ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಕ್ಕೂನ येईल कळली वय नव्हे वय. ते ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ वच्चे न्ही आमकां तरीकेरे म्हणतना ಕುರಿಮರಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಕ್ಕೂन की तरीकेरे दಕ್ಕून राईट पेपी सॉंग्स आता वय. कंप्लीटली पुरंदरदासल पद दखून स्टार्ट कोण घेनो एक अर्थपूर्ण पद जावन घेवन पुरा स्टार्ट करून सिनेमा पद आयलीची वय. मस्त अप्रूप एव्हरग्रीन हिट्स एकक पद वय ओ सुमार टाइम जालेलो हांवें सांगन अशी ओ हे म्युझिक डिरेक्टर विषय यशशिल्वा विषय म्हणून घेवन पुरा आलोचन केलें आतां लास्ट 4 सॉंग्स वय एक वय. सिंगर सांगता सर वय अश्विन प्रभू एक हॉड नाव केलेलं आमगेले एक युवक गायक मस्त चांग नाव केला मैसूरचे अश्विन प्रभू तो आता 4 पद कंटिन्युअस म्हणता इताक म्हळ्यार तागेले स्ट्रेंथ तितले आसता तितले चंद पद म्हणता आता अश्विन चॉयस तुगेले फर्स्ट खंयचे सेकंड खंयचे थर्ड खंयचे म्हणून तुगेले चॉयसारी वी विल डू इट फायन एक अद्भुत जालेलं एक भरतनाट्य आसा तें मात्र मिस करून घेवं नाका ती समृद्धी भट आणि शरदी भट मस्त शॉर्ट भारी छंद असते ते तुमकां पळयल्यार परमात्मा श्रीरामचंद्र अयोध्येत कोण हांगा वेदिकेर येता पळया तुमी न जा कहीं अब न जा आता फर्स्ट पद येस मॅम ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा है यही दिल कुछा तेरा मेरे हमदम मेरे दोस्त ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा है यही दिल पूछा तेरा मेरे हमदम मेरे दोस्त न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा
बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू इधर तो आ सवार दूं खुले खुले ये गेसू वफा देती है सदा न जान कहीं अब न जा दिल के सिवा न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा मीट ಸ್ವಲ್ಪ मीट आके घूल दिल मिला के भर दूं लबों को खा के आके खून दिल मिला के भर दूं लबों को खा के बुझा बुझा बदन तेरा कवल कवल बना के खिला दूं रंगे हिरा ना जान कहीं अब न जा दिल के सिवा ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा आज शहर दिल में चल कर सूरत चराग जल कर आज शहर दिल में चल कर सूरत चराग जल कर इसी झुकी हुई नजर से काजल से दिल पर लिखे आना में वफा न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा न जा कहीं अब न जा न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा दिल के सिवा दिल के सिवा ला 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 थैंक यू ओके नेक्स्ट तीन पद थोडे लाइवली अपबीट असता आय होप यू गाइज एन्जॉय इट मुखावेल पद पडोसनाचे एक मन्नाडे आणि किशोर कुमार हांनी दोगांनी ड्युएट म्हणलेले एक पद हांवें आतां ह्या स्टेजार सोलो अटेम्प्ट करूं ट्राय करता सर 2 वर्स फुडें आय थिंक समबडी ऑल्सो ट्रायड इट त्या पळोवन आजी तुमगेले द्रा ओपास एक पटी हे प्रयत्न मी केले येस सर दे ला ला नो दे ला ला नो दे ला नो
ये तरलनु तदरिन्न एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे ये चतुर नार करके सिंगार, परिसा गगरि सा परिसा दादा पर सरि गरि दादा पगरि चतुर नार करके सिंगार, अरे धम अयो अरे धम अरे धम 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 बल 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 रे बल 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 रे बल 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों गोरी ध्यान करे, करे लाख लाख दुनिया चतुराई, छुट्टी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाए, छुट्टी कर दूंगा चक झम चक नम चक रम तक तकतरी किट तरी तक चक झम चक नम तक रम तक धिक्कांगिट तकतरी किट तरी तरी तधिमि तझनु तझनु तधिमि तधिमि तझनु झनु तधिमि तझनु तधिमि तझनु तकतरी किट ताम तकतरी किट ताम तकतरी किट खप खप तरी जी बिचकड़ पन के पतरी जी बिचकड़ हाय कुदी 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 हाय कुदी 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 मत चिक्के चगन कन मत चिक्के चगन कन मत सब चले गए चितागुड़ चितेंगे चितिगुड़ चितिगुड़ हाय चितिगुड़ हाय चितिगुड़ हाय हाय जा रे काले काका काका का क्यों शोर मचाए, उस नारी का रास न बन जो राह चलत को राह बुलाए, काला रे जा रे काले नाले में जाके तुम धो के आ, काला रे गारे ये गड़बड़ जी, ओ गारे गा ये सुर बदल दिया, ओ गारे गारे हमको भटकाया, ओ गारे गारे सुर किधर जी। एक चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, एक चतुर नार हम पकड़ के रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे ये चतुर नार करके सिंगार। वो क्लास नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस तन लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़े ओए ओ केड़े ओ यहाँ, अरे सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो जा, वारी चंदनिया वारे चकोरे राम बनाई कैसी जोड़ी, करी नचैया दादा थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी, अरे देखी थोड़े देखी तेरी चतुराई, ये फिर गड़बड़, थोड़े देखी तेरी चतुराई, ये फिर भटकाया, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई, अरे घोड़े ये घोड़ा बोला, टोनी घोड़े ये गाली दिया,
घोड़े देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी यका चतुर नार घोड़े देखी तेरी यका चतुर नार एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी ये रुक रे ये क्या है घोड़ा चतुर ये क्या पर है ना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गाओ एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसट जात अपने ही जाल में फंसट जात हम हंसत जात अरे ये चतुर नार करके सिंगार बड़ी होशियार अपने ही जाल ये घुसट जात ये फंसत जात हम हंसत जात हम मरत जात मरत जात अयो अटक गया सारे गा मा पा धा धा ये अश्विन किशोर कुमार आणि मन्नाडे दोगांनी एकल्या भितर कश शिरिकता म्हूण आज पळयलें एकलें करेक्ट दोग आनी न्हू थँक्यू भितर येवचें म्हळ्यार ही सामान्य वय हाचे बघ एक काणी आसा डायरेक्टरान म्हणलें खंय मन्नाडे लागीं तूं आनी किशोर कुमारान एक पद म्हणून आसा एक कॉमेडी पद तुगेल वॉयस हाका कोणाक मेहमुदाक आनी किशोर कुमार वॉयस सुनील दत्ताक तेन्ना मन्नाडे म्हणाल खंय ना 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 त्या पिश्या ओटू म्हाका म्हणूं जायना कॉमेडी पद जेल्ल्यान हे विशय कडेक हाणें सांगलें खंय डायरेक्टरान म्युजीक डायरेक्टरान पुरा किशोर कुमाराला सांगलें खंय कशी मारयात इथं म्हणा तूं म्हणूका ताणें म्हणूका तेन्ना हें पद चेंज जायेवचें म्हणल्यार कंपोजींग पुरा जाला तेन्ना कसं करता म्हळ्यार किशोर कुमार म्हणाल खंय ताका म्हगेला वखद आसा म्हणून आनी हागेला म्हणाल खंय कोणा लागीं मन्नाडे लागीं तुका एक विचार सांगता कसं म्हळ्यार मन्नाडेक किशोर कुमाराला आवसून कोरचे रसगुल्ला भारी प्रीती खंय म्हळ्यार तांणी दोगय बेंगॉली रसगुल्ला भारी प्रीती खंय ताजे खातीर म्हगेलें अम्मान रसगुल्ला करता म्हळ्यार तूं घरल्या येवका काय केन्ना आनी एक डेट सांगलें दोगय थंय आशिल्ले हो चमकल तांगेले घरल्या चमकला तिणें वडता ती चंद करून रसगुल्लानी खाण कसलें जेवण तूं आनी आमगेले किशोरान एक पद ओट्टू म्हणली म्हण जाल्यार कसं चंद जातालें वय कशें तें म्हणचें ना 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 बद्दल चंद जाता म्हणून तिणें सांगून कडेक हाका वपसिलेलो पद हें आतां दोगाय ना ती जाल्यार पद मात्र अमर तांणी दोगाय आज आमगेले अश्विनाल भितर येवन अश्विनान इतली चंद करून म्हणलां मस्त खुशी जालें आमकां तुमकां खुशी जाय न्ही जाल्यार हां ते थँक्यू आतां नेक्स्ट मोहम्मद रफी येता गेले भितरी बदन पे सितारे लपेटे हुए काही पळया मोहम्मद रफी कशे आहेत म्हण पळया जायना वे अश्विन मुकावेल पद ॲक्च्युली दोन्ही पदाचे मिक्स बदन पे सितारे जात राजा आजा बैशील कडेन तुमी नांचू येत इफ यू एन्जॉय दी सॉंग बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ तो चैन आ जाए बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ तो चैन आ जाए
कभी जब ना होंगे तो ए दिल रुबा, किसे देख कर हुए शर्माऊंगी, न देखूंगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगे। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। आजा 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 ये वो प्यार से तुम पे हजारों की आंखें, चाहिए तुमको सहारा हो, पलकों में आओ छुपा लूं, नाजुक तन है तुम्हारा हो। आजा 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 आजा। थैंक यू थैंक यू। अश्विन आतांय दोग गायलें मो त्या वेळी त्या पदा दोग गायल करेक्ट, हें पदा दोग कशी म्हणून पळयला रे। एक मोहम्मद रफीले वायसारी, दोनीची शम्मी कपूर आले तोंडारी। पळया तुमी पुरा शम्मी कपूर कसो पुरा करता तें पुरा आमगेल्या अश्विनान करून दाखयलें। हें एक सादारण प्रतिभा न्हय, म्हणची व्हड न्हय, ताजे बटू ते बॉडी लँग्वेज शम्मी कपूर कशी करता आशिल्लो तशी म्हणचे। आनी मोहम्मद रफीन खंय ते कशी आपणाल वॉयस यूज केला ते केलेले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तशी तूं सगळा संतोष दिला, आतां व्हड संतोष दिलेले एक आमगेले एक लेजंड डॉक्टर पद्मभूषण बालसुब्रमण्यम। सगळ्याची इंडियांत पुरा लँग्वेजार म्हणून एक जयशील व्यक्ती आसा म्हणून जाल्यार तोच पुरा लँग्वेजांत म्हणून। आनी तितलेची सुसंस्कृत जालेले एक कलाविद आज आमगेले मुखार ना। इळयराजाले एक संगीताचे गीता फिल्माचे एक पद। इळयराजा वंडरफुल कंपोजर, तागेले म्हणके एक कंपोजर ना, वेस्टर्न ईस्टर्न फोक पुरा पळोवन शास्त्रीय संगीताचे कंप्लीट रुल्स फिल्म म्युजिकांतूय हाडूं येता म्हणून दाखयलें तसलें एक श्रेष्ठ म्युजीक डायरेक्टर पद संतोषके हाडू हाजी वटू अश्विन पद मुक्ताय जाता, ताजे मागीर नृत्य प्रारंभ जाता। Hi folks, good evening. Listen to the grooving music from your fabulous Ashwin. Thank you. संतोष के
ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ರಾಗಕ್ಕೆ ನಲಿದು ನನ್ನಂತೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಲತೆಯುಕ್ಕು ಅರಳುವಂತೆ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಲತೆಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳುವಂತೆ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಬಾನೆ ಬಾಗಿ ಕೇಳುವಂತೆ ನಾದಗಂಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರಗುವಂತೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕುಣಿತು ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿತು ನಲಿದು ರಾಗಕ್ಕೆ ನಲಿದು ನನ್ನಂತೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ क्या बात है ಹಿರಿಯರೇನು ಕಿರಿಯರೇನು ಹರುಷ ಪಡಲು ಭೇದವೇನು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹಿರಿಯರೇನು ಕಿರಿಯರೇನು ಹರುಷ ಪಡಲು ಭೇದವೇನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸುರಿವ ಮಳೆಯ ಹನಿಯುದೇನು ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡು ನಾಚದೇನು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ರಾಗಕ್ಕೆ ನಲಿದು ನನ್ನಂತೆ थैंक यू थैंक यू क्या बात है क्या बात है अश्विना संजय स्नॅक्स खेळला ना समाजी काही नाही हां लेखला बाय इथं खेळला रेश म्हणून जाय ना दम पावना खेळली कुठली दम उण जाता म्हणून आम्ही सांगचे बाकीच्यांक म्हळ्यार आमी खावयात ना बद्दची ते मस्त जनास तांणी म्हणका म्हण जाल्यार पोट खाली दवरतात इताक म्हण म्हळ्यार दम लायक मेळता म्हूण ताजे खातीर वंडरफूल वंडरफूल परफॉर्मन्स अश्विना थैंक यू आजी मक्का नायक माम तुक मस्त अनंत अनंत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल असले एक कार्यक्रम करता आसचे आमगेल तसले लोकल टॅलेंट्स लोकल कसले लोकल मैसूर टॅलेंट्स नो 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 जीएसबी आमगेल पुरे जनाक एक प्रोत्साह दिता आसचे एक व्हडली विषय न्हू एसएल प्लॅटफॉर्म मेळटा टॅलेंट्स टॅलेंट्स तितलेच तांचो लोकल इंटरनॅशनल म्हूण ना न्हय मोहीन माय सकडे एकल्याक वेदिकेर तर सकडे एकल्याक तेच जाल्यार मिथिन अद्भुत जालेले आमी अमके अमके सिंगर्सान येवका म्हूण आशी पावचे ताजे खातीर म्हणून आमगेले जन संतोष पावता ती म्हणून निकिता नेक्स्ट कसं करूया आमा नेक्स्ट आमगेले लास्ट प्रोग्राम दनपा 3 गंटे शार्प स्टार्ट जालेले
आता एक नृत्य म्युझिक ह्या पुरा चलला इनफॅक्ट अश्विनान हांव लेखिल्लें बेंगॉली स्वीट चेन्नई दकून स्वीट दनपारा हंगवय स्वीट पुरा स्वीट खावन घेवन परत सांगिल्लें दिसता म्हण न्हू तितलें आयकून सांगिल्लें वन्स अगेन ऑल्सो कोणी दागी म्हूण सांगताची एट द लास्ट आमगे हे कार्यक्रम एंड करता आसाची एक ब्युटिफूल डान्स परफॉर्मन्स आसा कोणू समृद्धी भट आणि शरधी भट भावयामी रघुरामम आम्ही रामाल तकून स्टार्ट केलेले रामाल तकून प्रारंभ करून रामाल काणी तू कैद करूया म्हणून कार्यक्रम इता म्हण म्हळ्यार रामो एक नमने मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मो तागेले एक कार्यक्रमारी प्रारंभ जावन थंयकची समाप्त जावो म्हणून केलेले स्वाती तिरुणाळान रचन केलेलें तसलें जस्ट 36 वर्स भितरी तो जे ट्रिव्यांकुराचे राय जावन आशिल्लो ताणी रचन केलेलें तसलें कृती ही हें सुबलक्ष्मीनांनी म्हणलेलें आसा शमंगुडी श्रीनिवास अय्यर तांणी म्हणलेलें तातूंत कंप्लीट रामाल स्टोरी येता ताजी बग्यात तांणी भरतनाट्य करता आसा ती 36 वर्स भितर ताणें सादारण एक 250-300 वैरी कृती बरोवन राय तो तितले भितर तो गत जाला तसले एक स्वाती तिरुनाळाले एक रचने ओटू आतां हें नृत्य आमगेले समाजाचे दोन रत्न समृद्धी भट आनी शरदी भट हांगेले दोन विचार सांगता आनी इतली चंद डान्स करता ती आनी इतली सुसंस्कृत चेडूं हांगेले आवस बापसूक आमी कृतज्ञ जावन आसा ती ताका म्हण असल एक चेडूंक संस्कार दिवन तांकां नृत्य शिकोवन तांणी इतले एक चंद नृत्य करून जन आनंद करचे मट्टाक तांकां हाडल्या खातीर तांकां आमी अभिनंदन सांगताची आतां तुमगेले नृत्य प्रारंभ करता आमा 1 मिनिट Raghuram
ദിനകരാൻവയതിലകം ദിവ്യഗാധിസുധന വദവന്തിത സുബാഹു വനരചിത സുബാഹു അനഘമീശ ചാപഭംഗം ജനകസുത പ്രാണീനം അനഘമീശ ചാപഭംഗം ജനകസുത പ്രാണീ श्रीराम
अनघमीज जाबभंगम जनक सुत प्राणीजम अनघमीज जाबभंगम जनक सुत प्राणीजम
अति घोर सुबह अति घोर कनक मृग रूप धर खलमारीच मिया कनक मृग रूप धर खलमारीच मिया भवती भिक्षा भवती भिक्षा
सुजन विवर दशस्य सुजन विवर दशस्य अनघपं पातीर तनगदाजनेयनभो मटी अनघपं पातीर तनगदाजनेयनभो मटी अनुजसख्यकरं वाली
श्रीनिधि उदधि तीराश्रित श्रीनिधि उदधि तीराश्रित
हे रामान आनी हनुमंतान आमकां रामा दाखयला. हें चेडवान हाजे पयशींच्यान हांव रामायण पळयली. 40 निमिश भितर सगळी रामायण, 40 निमिश भितर रामायण इतली चंद करून इताक म्हळ्यार ते तांगेले तोंडार येवचे तसल ते एक्सप्रेशन्स, भावना कसो आसा ते अत्यंत श्रेश्ठ. हे चेडवाक परमात्मान संपूर्ण ज्ञान दिला, नृत्याचकी, संगीताचकी. तांकां बरें जावो, तांगेलें जीवन पुर्ती अत्यंत सुखमय जावो. आनी एक विशय सांगता हांव, आमगेले समृद्धी भट तिका हार्डीक फिक्स जाला. कोण म्हळ्यार पंडित नरसिंहाचार्य, तांगेले सुपुत्र पंडित राघवेंद्र आचार्य, श्रीमन न्यायसुधाचे अत्यंत श्रेष्ठ मट्टाचे व्यासन केलेले तसले एक व्यक्तीक आमगेले समृद्धी बायल जावन वतस डिसेंबरांत. तिका बरें जावो म्हण आमी सगळ्यांनी देवाला मागया. तशीच इतली चंद हें एक रामायण बद्दलची परमात्मा दिसला आमकां. हांवें हांगेले अरंगेट्रमा पळयले तेन्ना मागीर हें कार्यक्रम फिक्स जाले. म्हाका दिसलें आमी मात्र पळयला पावना, आमी सगळें दाखयला मात्र मोला. आमकां पै मामान इतली सपोर्ट करतना ते आमी हांगा अवकाश आसतना कसले करून अज्जे म्हणून इतली चंद करून केला. आनी हांकां हांव नमस्कार करता. इताक म्हळ्यार आतां तूं समृद्धी न्हय, ती शरदी न्हय. तुमी दोगय श्रीरामचंद्र आनी प्राणदेव हनुमंत. हे कार्यक्रमाक आमकां निरुपकी जावन आयली म्हगेले भयणी म्हणचे पशी. म्हाका आनी तिका मस्त व्यत्यास आसा वर्शांत. तेन्ना तिका हांव भयणी म्हण जाल्यार तिका न्याय केला म्हण केल्यात. तिकाय तितली प्राय जाला हांवें म्हणलें ताजे खातीर म्हगेले धूड ही म्हूण सांगता. निखिता इतली चंद करून एक उतराक जायता मामा येता म्हूण येवन इतली चंद करून सुदारसून दिला तिणें. आनी सकड कलाविदान इतलेक चंद एक तांगेले एक आमकां सहकार दिलेलो आसा. तांणी वॉलंटरीली तांणी प्रॅक्टीस करून स्वल्प जनान माहिती घेवन तशी मस्त चंद करून कार्यक्रम करूंक म्हाका सहकार दिलेले प्रति एकल्याक आभार जावन आसा. हें दिव्य अवकाशाक आमी पै मामू, मोहीन माई, मागीर सतीश पै मामू, सवित माई सगळे कुटुंबाक आभार जावन आसा ती. तशीच आमगेले निरंतर सपोर्टर एक जिजी शेणै मामू, प्रकाश शेणै मामू सगळ्याक आमी आभार जावन आसा ती. आमगेली सगळी आर्टिस्ट टीम म्हूण सांगून तुमकां हे कार्यक्रमाक आयिल्ले खातीर प्रति एकल्याक आमी अती प्रितीन वंदना अर्पण करता. ती बरें जावो. आमगेले काशी मठांत असल चंद चंद कार्यक्रम जेतर रबो. आमगेली संस्कृती कितली चंद आसा, आमगेले हातूंत कितली चंद चंद सन्न चेडवांनी येवची आसा ती तांकां अवकाश मेळ्ळो म्हूण सांगून परमात्माक हे सगळे कार्यक्रम समर्पण करता. ती पार्थसारथी देवाल चरणार उदार. असले कार्यक्रम दिव्य अवकाश म्हणून सांगले बदचे आमगेल पुरा दिव्य अवकाश पार्थ सारथील पूज जाता आसा. आमी दैवाच्या धन्यवाद पुराचनके शुभरात्री.